बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. इम्मानुएल देव आमच्या संगता आमच्या मदेगात येता आशीर्वादां आनी बेसांवां कृपा आनी संतोष हाडून येता. त्या समयां जेजूक आमी व्हडा मोगान आनी गौरवान भोवपळी सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावया एक गीत हिंदी भजन. तू है स्वामी तू चरवाहा निगाह है मुझ पे तेरी सदा. आमच्या इंग्लिश डिवायन मेलोडीज डिवोशनल सॉंग बुक अंदू पान नंबर 170 आणि 5 पेज नंबर 175 हिम नंबर 15. तू है स्वामी तू चरवाहा. तू है स्वामी तू चरवाहा निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवाहा निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी तू चरवाहा निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवाहा निगाह मुझ पे तेरी सदा. इतलो बरो जेजू आमचो हात धरून चलून व्हरता. आशीर्वादां बेसांवां समृद्धी ग्रेस काय हरी एक बरेपण थंयसर आसा थंयसर. जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी तू चरवाहा निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवाहा निगाह मुझ पे तेरी सदा. सुम्याचे डोळे तुजेर खंचोवन दवरले आसा. God is just looking at you and He is blessing you. Just receive His blessing. Open your hearts and welcome the Lord into your lives. Your life will be transformed. जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी तू चरवाहा निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवाहा निगाह मुझ पे तेरी सदा. तुझी भिरांत पयस करता तुझी काळजी तो पयस करता. तुझ्या जिवितांत धैर्य आणि बोड आणि सगत उमेद तरणाटपण तुका भोव करता. जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी
चरवाह निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाह निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाह निगाह मुझ पे तेरी सदा। हालेलुया है स्वामी तू चरवाह निगाह मुझ पे तेरी सदा। है स्वामी तू चरवाह My God and my Lord, El Shaddai, Adonai, El Gibor, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Rofika, Jehovah Rapha, Jehovah Rohi, Jehovah Sabaoth. चला वहाँ मुझे तू लिए चला। थंयसर भोव अपुर्बेचो सोरो आसा, तशेंच भोव अपुर्बेची उदकाची झर आसा, थंयसर समी आमकां आपोवन व्हरता। आज मोगाच्या न्हू देवाचें उतर आमच्या मुखार येता। द्वितीनियमबुकांत 11व्या वसरांत 26व्या वडीन बुक ऑफ ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 11 वर्स 26 पळया हांव आज तुमच्या मुखार आशिर्वाद आनी शिराप दवरता। म्हजे उपरांत तुमी सांगा, पळया हांव आज तुमचे मुखार आशिर्वाद आनी शिराप दवरता। मोगाच्या न्हू भोव पयस सक्रामेंताचेर दिश्ट घाला, जेजू तुमच्या मुखार आशिर्वाद दवरूंक आशेता। म्हज्या उपरांत सांगा, समियान जेजू तू म्हजे समोर तुजी आशिर्वादां दवरताय, तुजी बेसांवां दवरताय, तुजी कृपा दवरताय, तुजी समृद्धी दवरताय, तुजी प्रगती दवरताय, तुजी सुटका सोडवण दवरताय, संपूर्ण बरी भलायकी दवरताय, सुख आनी संतोष दवरताय, शांती आनी समाधान दवरताय। ते सगळें जोडूंक तुवें दिवची देणी जोडून घेवंक म्हाका तूं योग्य कर, म्हाका तूं फावो कर। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। द्वितीनियम बुक 20 आनी 8 वसर 15 बिबो ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 15 पूण तूं सर्वेस्परा तुझ्या देवाचें उतर आयकनाय जाल्यार आनी आज हांव तुका दिता ते उपादेश आनी नियमां पाळूंक घेनाय जाल्यार हे सर शिराप तुजेर पडटले। परतून म्हणया मोगाचें न्हू, पूण तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकनाय जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते उपादेश आनी नियमां पाळून घेनाय जाल्यार हे सर शिराप तुजेर पडटले। समियान जेजू हांव तुजें उतर आयकता, हांव तुजे उपादेश पाळटा, तुज्या वाटांनी हांव चलता, तुजी सुवार्ता स्वीकार करता, तुज्या आशिर्वादाच्या सावळेंत हांव जियोंक आशेता। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। थंयसर मुणयो बुकांत 20 आनी 6 वसर दुसरी वड बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 26 वर्स 2 उठतेले गिरबुजे बरी उपतेले हमसा बरी कारण नासतना घाल्लो शिराप लागाना। वय समियान जेजू कारण नासतना घाल्लो शिराप म्हाका केदींच लागाना। कोणे म्हजेर शिराप घाल्या रे, तूं म्हजे संगी आसतना म्हाका कसलेच शिराप, कसलेंच वायट, कसलेंच बाधक, कसलेच खोटी सकत म्हाका बाधक करूंक शकना। अर्गान तुका समियान जेजू म्हज्या भोंवतणी तुवें तुज्या मोगाची वेंग एक उंचासो पागोर जावन आसा केलाय। म्हज्या भोंवतणी तुंच म्हजें संरक्षण जावन आसाय। म्हाका कांयच वायट घडोवंक तूं सोडिनाय। म्हज्या उजव्याक 1000 जण, म्हज्या दाव्याक 10,000 जण मरण पडटी जाल्यार कसलेंच वायट म्हज्या तंबा सरशी, म्हज्या कुडी सरशी घडोवंक तूं सोडिनाय। अर्गान तुका बापा, भोगलाप तुका जेजू, जय जय तुका पवित्र आत्म्या। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 23 वर्स 8 गाणाना बुकांत 20 आनी 3 वसरांत 8वी वड
जाचेर सर्वेस्परान शिराप घालूंक ना सर्वेस्परान शिराप घालूंक ना ताचेर हांव कसो शिराप घालूं हांव कसो शिराप घालूं जाका सर्वेस्परान दमकूंक ना सर्वेस्परान दमकूंक ताका ना हांव कसो दमकूं कसो हांव दमकूं वय सर्वेस्परा देवा सर्वेस्परा देवा तुवें म्हजेर शिराप घालून हांवें तर शिराप घालून हांवें जर कोणूच म्हाका शिराप घालूंक शकना तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्ल्या वेळार कसलेच वायट कोणी म्हजे विरोध करूंक शकना तुका जावं अर्ग आनी होगळा सासनाच्या सासना हालेलुया भोव मोगाचें न्हू आज आशिर्वाद आनी शिराप ह्या विशयांती आज आमी इल्लो नियाळ करूं येता पूण एक आमी जाणा जाता सर्वेस्पर देव आमच्या सांगात आसल्या वेळार कसलोच शिराप आमकां कांयच बाधक करूंक शकना कोणें शिराप घाल्यार तो तांकांच पाटी येता पूण देवाचें आशिर्वाद मात्र आमकां भरपूर मेळटात देखून व्हडा संतोशान आनी आनंदान आमी गावया आमच्या दैवीक गायना कंतराच्या बुकांत 53 होजान्ना सर्गींच्या त्या देवा बापाक समिया जेजूक आनी पवित्र आत्म्या पान नंबर 9 आणि 8 98 होजाना 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 सर्गींच्या त्या देवा बापाक होजाना 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 सर्गींच्या त्या देवा बापाक होजाना सांगत आमी गावया होजाना सांगत आमी गावया होजाना ताळयो पेटून गावया होजाना ताळयो पेटून गावया होजाना 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 सर्गीच्या त्या देवा बापाक होजाना 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 सर्गीच्या त्या देवा बापाक होजाना 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 सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ताक होजाना 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 सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ताक होजाना व्हडा ताळ्यान गावया होजाना व्हडा ताळ्यान गावया होजाना हसून नासून गावया होजाना हसून नासून गावया होजाना 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 सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ताक होजाना 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 सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ताक होजाना आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर म्हज्या सगळ्या अंतस्गत सर्वेस्वराची स्तुती करून होजाना 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 सताच्या त्या पवित्र आत्म्याक होजाना 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 सताच्या त्या पवित्र आत्म्याक होजाना सकळ मेळून गावया होजाना सकळ मेळून गावया होजाना स्तुती होगळाप गावया होजाना स्तुती होगळाप गावया होजाना 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 सताच्या त्या पवित्र आत्म्याक होजाना 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 सताच्या त्या पवित्र आत्म्याक होजाना 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 सर्गीच्या त्या देवा बापाक होजाना 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 सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ताक होजाना 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 सताच्या त्या पवित्र आत्म्याक होजाना सर्गीच्या त्या देवा बापाक होजाना सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ताक होजाना
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मोगाच्या सर्वेस्वर देव म्हाका तुका आशीर्वाद दिवंक आशेता, बेसांव दिवंक आशेता, आमकां सर शिरापांतले आमकां सुटका दिवंक आशेता. आनी देव आमकां स्पश्टपणान सांगता, तूं तुज्या जिवितांत एक बरी विंचवण कर, आशिर्वादांची विंचवण कर. तर मोगाच्यान आमी जाणा जावया आशिर्वाद म्हळ्यार कितें आनी शिराप म्हळ्यार कितें. सबार जाणांनी सांगचें आसा, फादर म्हज्या जिवितांत शिराप आसा, देखून हांवें केल्लें काम कितेंच बरें जायना. हांवें नवी दोण खाण गेली, नवें तारव खाण गेली, दर्या धाडलें, पूण म्हज्या तारवांत वय म्हाका कसलीच मासली मेळना. हेरांक जाय तितली मासली मेळटा. हांवें बिझनस स्टार्ट केलें, हेरांनी बिझनस स्टार्ट केलें, तांच्या बिझनसांत आशिर्वाद आसा. हांवें बिझनस स्टार्ट केलें, हांव रिणा वयर रिणांत बुडलो. खंय गेल्यार म्हाका सलवणी. हांव शिकता आसतना परिक्षेंत पास जालो ना. हांव शिकल्या उपरांत बरें मार्क्स मेळ्ळे, पूण बरें काम मेळ्ळें ना. कामाच्या जाग्यार म्हाका हेरां सांगता जियोंक जायना, हेर सगळे म्हाका कश्ट दितात आनी म्हाका निराश जाता. कामाच्या जाग्यार म्हाका प्रमोशन मेळना, हेरांक प्रमोशन मेळटा. घरांत शांती ना, समाधान ना, काजारी जिवितांत समाधान ना. भुरगीं म्हजे विरोध, म्हज्या कुटुंबांत सगळीं म्हजे विरोध. हांव कोणाचो मोग करता ती म्हजे द्वेश करता. खंयचेंय काम हांवें हातीन घेतल्या वेळार तें सारकें जायना. म्हज्या जिवितांत शिराप आसा म्हणटा. सबार जाणांनी म्हाका सांगचें आसा, फादर म्हज्या जिवितांत शिराप आसा. हांवें चिंतचें, हांवें नियाळ करचें, शिराप म्हळ्यार कितें. शिराप म्हळ्यार एका तरेची बंदडी, एका तरेची अडकळ. मुखार वयता आसतना मुखार वचूंक जायना, पांयांक बांदून गेल्ल्या बरी, एक सांकळे आसल्या बरी, या एक वजें माथ्यार आसल्या बरी, खांद्यार आसल्या बरी वजें. इट्स अ ग्रेट वेट. एका तरेचो काळोख, एका तरेचो अंधकार, एका तरेचें निराशपण, एका तरेचें देदेसपरपण, एका तरेची विरोधपण, दुस्मानकाय असल्या सगळे संगतीक आमी शिराप म्हणटा. तर आशिर्वाद म्हळ्यार कितें. आशिर्वाद म्हळ्यार बेसांव, आशिर्वाद म्हळ्यार संतोश, आनंद, विशेष उमेद, प्रेरण काम करूं. आनी कितें कितें आमी हार्ड वर्क, कठीण परिश्रम घालता की ताका बरो मुनाफो मेळटा, बरो लाभ मेळटा, बरें बिझनस जाता. कुटुंबा जिवितांत तातूंच काय आसा. भुरगीं मेळा आसतात, बरीं भुरगीं मेळा बऱ्या रितीन, बऱ्या शेकुणांत, बऱ्या देण्यांनी, बऱ्या शिकपांत ल्हान व्हड जावन बऱ्या फुडारा पावतात. गेल्ल्या गेल्ल्या लागीं प्रगती आसता, प्रॉस्पेरिटी, उदरगती आसा, ग्रेस काय आसता. बेळें बरें बरें बेळें जाता, वाडवळ आसता थंयसर, उजवाड आसता, प्रकाश आसता, एक उमेद आसता, विशेष तरणाटपण आसता. असल्या संगतीक आशिर्वाद आमी म्हणटा. सर्वेस्वर देव नीज जावन म्हजेर आनी तुजेर आशिर्वाद घालूंक आशेता. ह्या दिसांनी हांव बंबई गेलो गेल्या हप्त्यांत. थंयसर मीरा भाईंदर रोड, थंयसर आसच्या दिवायन मसी इगर्जीन हांवें रेतेर दिली. त्या रेतेर व्हडा संख्यान लोक दोनूय दिसांनी हजार आसलो. आनी थंयसर व्हडा आनंदान आनी व्हडा पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका घालतानी देवाक अर्घ आनी होगळाव दिली आनी देवाची उतरां धदोशी तरान आयकलीं. सबार जाणां रडलीं, दुखां कळोवंक लागलीं. आनी उपरांत थंयसर कावन्सिलिंगा बसल्या वेळार 3-4 वरां हांव कावन्सिलिंगा बसलो. उठोवंक म्हाका जावना, सकाळीचो नस्तो सयत करूंक जावना, दनपारचें जेवण सयत करूंक जावना. पूण कितलोसो लोक म्हणना. आनी ती लोक आयिल्लो रडोन म्हणटा, फादर देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां आशिर्वाद मेळ्ळे, बेसांव मेळ्ळें, आमची दुखां देवान पुसून काडलीं, आमचें आसलें दूख देवान बुजयलें, जिवितान आशिर्वाद घालें. आनी ताजे उपरांत थोड्यांनी साक्ष दिली, फादर म्हज्या कामाच्या जाग्यार म्हाका प्रमोशनच मेळनातलें, हांवें म्हजें जिवीत देवाक समर्पण दिल्लेंच म्हाका आशिर्वाद मेळ्ळे, बेसांव मेळ्ळें. दैवी कलोरितर मंदिराचें आराधना आनी मिसाचें बलिदान पळोवन आसतना आमच्या घरांत पिडेस्त आरीच्या पिडेंत थ्रू पॅरालिसीस न्हिदोंत आसलो सबार म्हयने. चड आनी चड ताची थंय नवी बरी भलायकी येयली. देवाचें उतर आयकत आसतना ताणें हात ताजे वयर नातले जाल्यार प्रयत्न करून सुरू केलें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन. आतां सगळे ताजे हात वयर वता देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक. पांयांत बोळ आयलां, आतां चलोंक लागला. धाकटेरी म्हणटा अजापानी तो बरो जाला, बरी भलायकी. एका भयणीक कॅन्सर आसलें, तिणें देवा लागीं मागलें, देवा हांव जर तर हे म्हजें कॅन्सर तूं खूण करताय, हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दिवन म्हजें जिवीत तुका समर्पण दितली. आनी आराधनाच्या आनी मिसाच्या बलिदानांत तिणें वांटो घेवन सुरू केलो देवी कुलरितर मंदिराच्या. आनी तिका अजापानी म्हणल्या बरी, सर्जरी नासतना, किमोथेरपी नासतना, या रेडिएशन नासतना तिजी पिडा गूण जाली. डाक्टरांच म्हळें आनी तुका कसलीच
चिकित्सेची गरज ना, तूं संपूर्ण तरान बरी जाल्याय. आतां ही गरज जी सदां मिसां येता, आयताराच्या मिसाक येता ती वेतली, सदां मिसां येता आनी आमचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान ती पळयता. बेसांव आशिर्वाद देव दिवंक आशेता. म्हाका जेन्ना आमी सांगूंक शकना देवान म्हाका आशिर्वाद दिवना, बेसांव दिवना. देव म्हाका तुका आशिर्वाद बेसांव दिवंक आशेता. आमी ताचे सरशी वचों जाय. आमी ताचे सरशी वचनातल्या वेळार ह्या संवसारांत शिरापाची परिस्थिती, शिरापाचें वातावरण जायतें आसा. देखून थंयसर आमी वाचता म्हणया बुकांत 20 आनी 6 वचरान दुसऱ्या वळीर बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 26 वर्स 2 उडतेले गिरबुजे बरी, उपतेले हमसा बरी, कारण नासतना घाल्लो शिराप लागना. हाचो अर्थ कितें? उडतेले गिरबुजे बरी, गिरबुजी उडता, उडोन आसता, पूण खंयसर ती बसता. खंयच्याय झाडार बरीं फुलां आसात, त्या फुलांत बरें मोव आसा, थंयसर ह्या खावंक बरी दाणी खंय आसा, थंयसर येवन त्या रुखार त्या जाग्यार ती बसता. थंयच उपतेलें हंस तें उबंत आसता. जर तर खंयसर बरें उदक आसा, व्हडलें तळें आसा, थंयसर मासली आसा, थंयसर ताका जाय आसलें बरी खाण आसा, त्या तळ्यांत तें येवन देंवता. जसं एक विमान येवन देवाचें जाल्यार ताका एक बरें रनवे जायचे, खंय खंय येवन देवाना. त्याच रितीन कारण नासतना घाल्लो शिराप लागना. म्हळ्यार थोड्यांनी म्हणचे आसा, फादर म्हाका आवय बापायन शिराप घाला, या पुर्वजांक शिराप आसा, या म्हज्या कामाच्या जाग्यार शिराप घाला, या म्हाका जाय नातल्या शेजारच्यांनी कुटुंबाच्यांनी म्हाका शिराप घाला. पण तांकां हांवें स्पश्ट करचें. देवाचें उतर म्हणटा कारण नासतना शिराप तुज्या जिवितांत लागना. म्हणजे शिराप केदाळा तुका लागता. पळय पुस्तकच आमकां विवर्शिता दितिनिया बूक 20 आनी 8 वचर 15 बोल ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 14 15. जर तर तूं देवाचे उपादेश पाळिनाय, देवाची आज्ञा तूं तुज्या हातीन घेनाय, देवान दाखोवचे त्या उजवाडाच्या वाटेन तूं चलनाय, तेन्ना सबार तरांचे शिराप तुज्या जिवितांत आसता. कोणें केल्लो शिराप तुका लागता. पुर्वजांचो शिराप तुज्या जिवितांत तो जारी जाता. पूण जर तर सोम्याच्या सावळे काल तूं येताय, परमोन्नाथ देवाच्या सावळेन तुजी येताय, सर्पद्युतार देवाच्या आश्र्यान तुजी येताय, सर्वेस्पराच्या मोगान तुजी येताय, ताजे उपादेश हातीन घेवन तुजी येताय, तेन्ना आशिर्वादांक तुज्या जिवितांत एक रानवे येता. कशें विमान एका रानवेर देंवता की आमी आमचें जिवीत, आमचें काळीज, आमचें मन, आमचें अंतस्करण देवाच्या आशिर्वादांक फावो सारकें एक रानवे करीची. नाका जाल्ल्या त्या गिदान येवन गीत आयल्यार मेल्लें मोडें मात कथा तसलें एक आमचें जिवीत जावन असो. देवसरान सैतानान आमच्या जिवितांत भितर सरचें तसलें आमचें जिवीत जावन असो. बगार देवाच्या आशिर्वादांचें जिवीत आमचें जायचें. आतां आमी नाताला फेस्ता तयारी करता आसतना इम्मानुएल देव आमच्या सांगाता जावंक आशेता आसतना सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका एक आशिर्वाद जावंक आशेता. नेंच आशिर्वादां घालूंक आशेता. ग्रेस्काय, प्रगती, बरी भलायकी, सुख, संतोष, वर्ती उमेद, वर्ते तरणाटपण आशिर्वादान बेसांवान दिवंक आशेता. मात न्ही देव म्हाका तुका एक आशिर्वाद करूंक आशेता. तर मोगाच्या बोपय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया. सोम्या तुजी आशिर्वादां म्हाका जाय. सोम्या म्हाका आशिर्वाद जावन म्हाका तूं बदली. तूं ह्या संवसाराक आयलोय आमकां शिरापांतलें सुटका दिवंक. तूं सुकुरसार एक शिराप जालें. पळय सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत ते सगळे शिराप तूं काण उडय. ह्या आराधना वांटो घेवच्या सगळ्या संवसारभर आसच्या समेस्त म्हज्या भावां भयणीचेर आशिर्वाद घाल सोम्या. तांकां समेस्तांक तांच्या शिरापांतले तूं सुटका लाभय. तुज्या आशिर्वादांनी तांकां तूं नेटय. आमी गावया तें गीत L20 ऑन पेज नंबर 166. म्हज्या मोगांत तूं जिये बाळा, आपय म्हाका जिणये तुज्या. बापय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी काळजांत तावन म्हणया, सोम्या तुज्या आशिर्वादांत हांव जिवंक आशेतां. तुका म्हज्या जिवितांत हांव स्वागत करतां. म्हाका सर शिरापांतले म्हाका सुटका दी. तुझ्या मोगान तुझी बाळा, आपय म्हाका जिणयेन तुझ्या. तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशेव म्हज्या.
म्हज्या मोगान तुजी बाळा आपय म्हाका जिणेंत तुज्या तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका कोपान दिता विशे म्हज्या संसार सांडी तरी मनीस केली तरी हांव तुका केदी सांडी सोना नेत्या बाळाक आपली आवय सांडी तरी हांव तुका केदी सांडी सोना म्हज्या मोगान तुजी बाळा आपय म्हाका जिणेंत तुज्या तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका कोपान दिता विशे म्हज्या सर्वेस्पर देव हांव तुजो दर्यो दयाळा येसो रडतेल्यांक बुजवून दिवसो सर्गी वाटेन सोलोसो पर्वस्तान सोडी तरी दोंगर जर हालती तरी विश्वासी मोघो मुजो केदी सुखासान सोना म्हज्या मोगान तुजी बाळा आपय म्हाका जिणेंत तुज्या तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका कोपान दिता विशे म्हज्या म्हाका जनो समियाचो गोप समियाची वेंग समियाचे हाजरपण आमी अनुभव करया आनी ताच्या हाजरपणांत आसा बरी भलायकी सुटका सोडवण आशिर्वादां बेसांवां प्रगती आनी हर एक सर्गींची कृपा आनी ह्याच वेळार आमी विविध त्या सांवा पासत मागया जो कोण आज जनान दिवस आचरसून आसात काजाराचो वार्षिक दिवस आचरसून आसात तुमकां आमी अभिनंदन पठयता देवाचे मिसनार आशिर्वादां मागता जनान दिवस आचरशिता मर्लिन फुटाडो अंधेरी लिल्ली फेर्नांडीस मँगलोर रॉयल पिंटो केलराय देवा गर्ग आनी होकळाप दिता स्वीडल डेलिशा आराना उद्यावर देवाची मिसनार आशिर्वाद अनुभव केली फ्लेविटा डिसोजा अमेंबर्ड महेश आनंद बँगलोर मायरॉन डिसोजा कांदरपाडा कॅटरेक्ट सर्जरी बऱ्या तरान जावन दोळ्यांची दिश्ट बरी जाल्ल्या पासून देवा गर्ग आनी होकळाप दिता हेलेन सल्डाना साकिनाका सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या कॅन्सर पिडास गुण जाल्या आर मारलो व्यक्ती बरो जाला कुटुंबान शांती समाधान आयला वेगळ्यासारच्या वाट्यान आसले काजारी जोडे आतां माया मोगान एकवटान जिवन आसा वायट सवयेक वळख जालो भुरगो ड्रग्स आनी बेबदेपणाक सोऱ्याक आनी वायट पळोवचे मोबायलाचेर वळख जाल्लो भुरगो वायट सोडून आतां बरो जाला किंतनांतल्या बरी कुटुंबांत अजाप घडला भुरगो कुटुंबा विरोध आसलो झगड्याचो भुरगो आराधन पळयल्या उपरांत आतां अमके दाळा दिंबयेर पडोन मागणें करता आतां कामाक वेता जोडलेले पयशे आवय बापायक पाटीन दिता अजापच जाला दुवेक आनी जावया भुरग्यांचे देणनांतले 12 वर्सां आतां भुरग्यांचे देणे लाभलां भुरगें हुशार नासलें पिडेंत आसलें आतां भुरगें बरें जालां दोंपराकांटीची सर्जरी अजापांनी म्हणल्या बरी बऱ्या जाल्या पयशांची बिलां बरी जाल्या देखून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात आमी म्हणया अर्घ आनी होकलाप तुका सुमया जेजू अर्घ आनी होकलाप तुका सुमया जेजू आतां विविध त्या सांव पासत आमी मागया बेगीनच बरें जावचे खातीर सेलेन मॅनेजर्सान तशेंच तांच्या आसल्या जाग्याक एक बरो गिरायक येवन बेगीनच जागो विकून येवचे पासत रायन जॉन डिसोजा विक्रोली मुंबय गिलबर्ट मोनीस ताका बरें ना किडनी फेलियर जावन डायलिसीस चलोन आसा बेगीनच किडनी बरी जावचे खातीर गर्भाचे समस्या आसात एका भयणीक जेसी म्हणून
ताका ऑपरेशन करचें म्हणा कॅन्सर जावंक साध्य आसा म्हणा ताका गुण जावच्या खातीर एका भयणीन उलो दिला गुण जावच्या खातीर तिका मूत रावना आनी एक भयण पेंगट्या सकला बळ नासतना न्हिदलेल्या किन्स आसा तशेंच एक भयण युलालिया म्हणल्या भयणीच्या त्या सवा बसत भुरग्यांच्या आनी नातरांच्या त्या सवा बसत आनी कोणें घर बांदून सुरू केलां तें घराचें काम बऱ्या तरान अखेर जावच्या खातीर काजाराचीं कार्यां आसात नातलांच्या हप्त्यान तीं बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया परवां ह्या म्हयन्याच्या 30 आनी 1 तारीखेर सगळ्या रातीचें जागरण आसा नायट विजील आसा दैवीक लोरेत्र मंदिरां फुड्या संख्यान लोक हांगासर नायट विजिलांत आसतलो 9 वर्सां स्वागत करतलो ते नायट विजील बऱ्या तरान जावच्या पासून मागया 9 वर्साचें विशेश कार्य जावन आसा जानेवारीच्या 12 आनी 13 तारखेर ब्रदर प्रकाश डिसोजा दैवीक लोरेत्र मंदिर येतलो शुक्रारा आनी शनिवारा जानेवारीच्या 12 आनी 13 तारखेर 2 दीस सगळो दीस हांगासर विशेश रेतीर आसतली सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची दबाची परब आसतली आनी ती परब बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागता आसतना हय शुक्रारच्या दिसा जानेवारीच्या 12 तारखेर सांजेर हांगासर आंतरीक बरे भलायकेचे मागणी ब्रदर प्रकाश डिसोजा चलोवन वरतलो तेय बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया सांगात मेळोन आमी म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्या पासून मागया देवादीन फादर फ्रँकलिन लोबो मारिया बारेटो बसरूरू युनिस डिसोजा नक्रे लूसी आनी जेम्स नित्यादर नगर चर्च कोटमांसरल्या मालगाड्यान उडास करता ॲलिस लुईस मालाड देवादीन वलेरियन आनी मॅक्सिम डिसोजा आनी कुटुंब पेर्मानूर सल्डाना गेल्या आनी पिरेरा गेल्या कोटमांसरल्या मालगाड्यान उडास करता हेलेन सल्डाना साकिनाका देवादीन फ्रांसीस जुआना अनिता फेर्नांडीस आनी सारिता जोसेफ काटकोपर देवादीन पियूस पिंटो वालेन्सिया 3rd डेथ एनिवर्सरी लिगोरी डिसोजा सस्नस विषय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोती समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस बोड तांच्या आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान ते विशय घेवन दी आमेन नेमी गेल्या तकलीबाकान सुमयाचें आशिर्वाद जोडया सर शिरापांतले सुटका जोड आशिर्वादान जोड घेवन आमी एक आशिर्वाद जावया जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गां दिवसर उपकारांक तुझ्या गितां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमच्या समाजेंत थोड्या लोकांक खंयच्यानची समाधान आसना पावस येवंक वेळ जालो जाल्यार कसली धगसायबा ह्या जगेंत आमचो जीव येता म्हणटात जर तर गडगडो जगलांनी येवन भरपूर पावस आयलो जाल्यार हो कसलो पावस सायबा संवसाराचें अखेर येता गी म्हणटा जेजूच्या काळारी अशें उलोवचो अशें चिंतचो लोक जेजूच्या समाजेंत सबार आसुल्लो जुआंव बाप्तिस्त सोडवणदाराची वाट तयार करूंक आयिल्लो ताची उतरां दुदेवांक बरीं लागोंक नात जेजून ताच्या जिणयेंत लोकांचो मोग केलो दुर्बळांची सेवा केली ताची जिणी जुदेवांनी स्विकार करूंक ना आमी जेजूच्या येण्याक तयार करता पूण जुदेव लोक हजारो वर्सांत जेजूच्या येण्याक म्हळ्यार सोडवणदाराच्या येण्याक राखो नासुल्लो आनी तो सोडवणदार
तांच्या जिणयेंत आयिल्ल्या वेळार तांच्या समाजांत जल्मोन व्हड जाल्ल्या वेळार तांणी त्या जेजूक सोडोणदाराक तांणी वळखूंक नात, तांणी ताका स्विकार करूंक ना. आमचे मदें अशें जावंक नजो. तयार आमी जावया जेजूच्या येण्याक. तयाराय आमी करया ताच्या जल्मा दिसाक. आनी तो जल्म जावन घेवन येतना आमच्या वैयक्तीक जिवनांत, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या शेजारा आनी आमच्या फिरगेजेंत तो बोगसणें, शांती आनी समाधान हाडून दी म्हणून आयच्या मिसांत आमी मागया. आमची पथकां उडास करन देवा लागचें आमी बोगसणें मागया आनी सांगता म्हणया, हांव पथकी सोरपदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच संवकार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या समिया देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून ससणच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सोमिया आमचे सोडवणे खातीर तुज्या मोगाची अगणित पदवी दाखोवंक ये. आमच्या पथकांक लागून खूब खूब संकटांत आमी सांपडतांव. तांतली आमकां निवार आनी दयाळ सोडवणदारा तूं आमची सोडवण कर. जो देव बापा सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेताय आनी राजवट चलयताय ससणच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर तुजो सोडवणदार, इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पर तुजो देव. तुज्या फायद्याचें तें हांव शिकयतां. तुवें चलोंक जाय ते वाटेन तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिल्लें जाल्यार तुजें सूख एके न्याय भाशेन जावंक पावतें आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारा भाशेन. तुजी संतत रेवे भाशेन जाती आनी तुका जल्मल्लीं भुरगीं रेवेच्या कणा भाशेन. तांचें नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदींच नापायत जातें ना वा पुसून वेतें ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजो पाटलाव करतेल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. तुजो पाटलाव करतेल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो कोण कोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नश्टांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता तो खरेंच भागी. श्लोक. तुजो पाटलाव करतेल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. वो वाळत्या वाळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावणांत आनी हाती घेतलेलें सक्कड सुपळ जाता. श्लोक. तुजो पाटलाव करतेल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो.
पूण कोट्यांची संगत अशी न्ही. ते वाऱ्यार उबोन वेत्या तसली पोल मुनियेत. नितिवंत वाटांनी वेतेल्यांची सरेस्पर जतन घेता, पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. श्लोक. तुजो पाटलाव करतेल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी येता ताका मेळोंक फुडें सरा, तोच तो सांतेचो कुवार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजू लोकां जमा लागीं उलोवन म्हणा लागलो, तरी संतत कोणाक म्हणून हांव सरी करूं. रस्त्या देगेर बसून आपल्या सांगात्यांक बोब मान सांगतल्या भुरग्यां सरिती तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजलें, तरी तुमी नासूंक नात. तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायलें, तरी तुमी रडोंक नात. जुवांव खाण पिवन नासतना आयलो आनी लोक ताका देंवसार लागला म्हणालो. मनशापूत आयलो, खाता आनी पियेता, आनी लोक पळया एका पोठाऱ्या आनी पिवण्या, सुंकागराचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटा, जाल्यारी दैवीक जाणवाई सूख नातली म्हणून तिच्याच करण्यांनी रुजू जाता. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या समाजींत जावं आमच्या वैयक्तीक जिवनांत, आमच्या वाड्यांत वा आमच्या फिरगेजेंत कोणेय बरें काम केल्यार त्या मनशा विशयांत पाड उलोवचे सबार आसात. कोणेय बरें जाल्लें त्या मनशा विशयांत पाड उलोवन तांकां बरें जाल्लें पळोवंक जायना, तांकां मसोर जाता. बरें काम करचो मनीस कोणीय तो जावं दी, वाड्याचो गुरकार, फिरगोजेचो विगार, फिरगोजेचो याजक, समाजाचो फुडारी, क्रिस्तांव राजकारणी, कोणी जावं दी, तांच्या विरोध उलोवचे आनी तांची टिका करचे मनीस सबार आसात. तांच्या मसराक वाट ना. अशें बऱ्या कामाक विरोध उलोवच्या मनशां अशेंच आसात वरवीं आमकां थोडे पडे चिंताप येता, असल्या मनशाच्या सैमांतच अशेंत आसा गी म्हणून. दाखल्याक आमी उलया आमचेच मोगाची सांतेण मदर तेरेजा कलकत्ताची. तिका जिवंत आसतना लोक सांतेण म्हणूनच पातयेतले. तिणें निराश्रितांक आसरो दिलो, पिडेस्तांची शुश्रुशा केली, मरणाच्या तेणीर आशिल्ल्या भिकाऱ्यांची सेवा केली. ह्या सर्व सेवेक लोक तिका जिवंत आसतनाच सांतेण म्हणून पातयेतलो, एक दुर्गा देवी म्हणटलो. तिच्या जिवनांतच तिका सगळ्या संवसारांतावन सबार पुरस्कार मेळिल्ले. रामकृष्णा मिशन पुरस्कार तिका मेळिल्ले. 1979 वर्सा सगळ्या संवसाराचे प्रसिद्ध नोबेल पीस प्रायज, नोबेल शांती पुरस्कार तिका मेळिल्लो.
आमच्याच भारत देशाचे चड आनी चड व्हडलें प्रसिद्ध भारत रत्ना म्हणलें बिरूद तिका मेळिल्लें आनी असलेंच सबार पुरस्कारां आमच्या देशांतावन तशेंच भायल्या देशांतावनय तिका मेळिल्लीं. पूण तिच्या विशयांत वायट उलोवचे, तिच्या कामाक टिका करचे सबार लोक आसले आमच्याच भारतांत तशेंच भायल्या गांवांत. कित्याक ते तिका टिका करतले? पयल्यान पयलें ते म्हणटले की तिणें दिवच्या सेवेक क्वॉलिटी ना म्हणून. नो क्वॉलिटी इन हर सर्वीस. तिच्या सेवेंत क्वॉलिटी ना म्हणून. आस्पत्रेनी पिडेस्तांची शुश्रूषा करच्या सिस्टरांक ट्रेनिंग ना. क्लिनिकांत आनी आस्पत्रेंत पिडेस्तांक न्हिदोंक बरें बेड्डां नात, वस्तुरां नात, बेडशिटी नात. पिडेस्तांक बरीं मात्री मेळनात, बरी शुश्रूषा मेळना म्हणून तिका तांणी टिका करचें आसलें. आनी थोडो लोक म्हणटलो की मदर तेरेसा दुबळ्यांक आनी निराश्रितांक आश्रमांत हाडून तांकां कन्वर्ट तर करतली म्हणून तिचे विरोध उलयतले आनी टिका करतले. आनी थोडे जाण टिका करतून सांगतले की कोणेय कशेंय कितलेंय दान दिल्यार मदर तेरेसा हात उक्ते करून खाण घेतली. जावं तें दान सोरांनी दिलें जावं जी, लुटकारांनी दिलें जावं जी, कोणेय दिलें जावं जी, ती विचारी नासतना तें दान ती स्विकार करतली म्हणून. मोगाचेनो, संतांचें बरें काम देंवचाराक बरें लागना, देंवचाराकी मोसूर जाता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकता जेजू म्हणटा, जुवांव बाप्तिस्त खाण पिवन नासतना दुर्बळे जिणी जियेलो आनी तुमी म्हळें तो पिसो जाला म्हणून. ताका सैतान लागला म्हणून तुमी म्हळें. मनशा पूत खाता पियेता, तुमी म्हणटात एक पोटारी आयला, एक बेवडो आयला. तो सुखांगाराचो इश्ट, पातक्यांचो इश्ट म्हणून तुमी सांगतात. जुवांव बाप्तिस्ताची जिणी तशेंच जेजूचें बरें काम जुदेवांक बरें लागोंक ना. जशें की मदर तेरेसाचें बरें काम तिच्या विरोध आसल्यांक बरें लागोंक ना. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या येण्याच्या तयारेंत दुसऱ्यांक बरें काम करूंक, दुसऱ्यांक कुमोग करूंक आमी फाटीं सरचें न्हय. विरोधपण आनी टिका आमकां खंडीत मेळटली. हर एक दीस ह्या तयारेच्या हर एक दीस आमी दुसऱ्यांक बरें करूंक, दुसऱ्यांची सेवा करूंक प्रयत्न करया. अशें नातालां फेस्ताच्या वेळार आमच्या जिणयेंत, आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या वाड्यांनी आनी कुटुंबांनी देव जेजू जल्मल्लो जेजू आमकां समेस्तांक शांती आनी समाधान हाडून दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. अब्बा बापा सर्गींच्या घेवुंडो घेवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलू पुंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचें दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौरपुदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयस सेवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. दयाळ बापा,
कालच्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुंच्याक कांयच फावो न्हय तरी हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुळतेन आमकां आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधरा आनी सष्णच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकळ मनशापूण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सष्णीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर घेवन आतां आमी आशेता तें तुवें बसायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां संगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक तुचूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सष्णी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती,
भगवान दनबता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे तरेनचें म्हाका फावना तुज्या उतरान सर म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. तुका सेवकत रेखता लेण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझें समर्पिता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोशणांत तुवें दिलां ह्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या कुटुंबांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे दनवायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्यांक लब्धूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे बोड उपकार. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्याक अर्गां दिव्या. देण्या पासो ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बावड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता.
सतानी तीन जीव कादार दिता जिविताचे वाटेन सल